कशें आसा न्ही, हांवें आतां लास्ट 3-4 दीस गोंयान जे डिपार्टमेंटान जी पॉलिटिकल लुडबूड चल्ल्या ताजेर खुबशी स्टडी केल्या आनी डिपार्टमेंट एज कम आउट एंड गिवींग अस दीस इन्फॉर्मेशन. दीस इज इनसायडर इन्फॉर्मेशन. कारण आज डिपार्टमेंटाक खंय तरी दिसपाक लागल्या की पॉलिटिकल रिजन्सा खातीर जे डिपार्टमेंट ऑनेस्ट आसा ताजो खंय तरी गालबोट लागता म्हणून. आमकां म्हायती मेळ्ळा की आतां दे आर सिकींग टू ट्रान्सफर दीस करंट DGP एंड जो IGP आसा हू इज रायट नाव US दौऱ्यार आसा ताका गोंयचो चार्ज दिवपाचो. आनी आमकां ही म्हायती मेळ्ळ्या की हातूंत भितर DGP पेक्षा लोकल एक ऑफिसर इनवॉल्व आसा हू इज व्हेरी इन क्लोज प्रॉक्सिमिटी विथ द पॉलिटिशियन्स. सो हें सगळें जें आसा पळय इट इज नॉट लुकींग एज क्लियर एज इट इज. देवाची देणगी आमच्या गोंयकारांक आसा म्हणून हे आसागांवच्या प्रकरणांतल्यान डिपार्टमेंटान जें कितें चल्लां पुलीस डिपार्टमेंटान तें दिसूंक आयलां. गोवन ऑफिसर हॅज बीन टार्गेटेड. गोवन ऑफिसर इज नाव in the dock for the reasons best known to the politicians. And when I'm making these statements, I am very categorical in making this statement. कारण जे ऑफिसर आज US दौऱ्यार आसा आमकां म्हायती मेळ्ळा की तांची टिकेट सुद्दां एका लोकल ऑफिसरान काडल्या म्हणून. हे कोणी डिनाय करून दाखोवचें. कारण जे टिकेटीचे पेमेंट गेल्या ताजो तांणी म्हाका दिसता डिटेल्स दिवची पडटली. गोंयकारांक कळपाक जाय की डिपार्टमेंट कशे तरेन चलना काय म्हणून. That means the higher level officers of Goa Police Department are being used by some of these IPS officers and now will be made in charge of Goa Police for Goa. म्हणजे हे पॉलिटिकल जर आशिर्वाद ना जाल्यार हे जावपाक शकना. आय थिंक ओवरऑलिंग जावपाची गरज आसा ऑफ एंटायर पुलीस डिपार्टमेंट एंड पॉलिटिकल नेक्सस थ्रू दी ऑफिसर्स हू आर विथ द पॉलिटिशियन्स. सो दीस इज समथींग व्हेरी डेंजरस. गोंयची जी सेक्युरिटी आसा, गोवन्सांची जी सेक्युरिटी आसा ती खंय तरी कॉम्प्रोमायज चल्ल्या.